तेणी ती गेट घातलेली आणि कंपाऊंड वॉल घातलेली आसा. तेजे आमचे म्युन्सिपालिटीचे लोक आमकां टिका करता आमी काय एक्शन घेवंक ना म्हणून. स्पेशल आमच्या चेअरपर्सनान आमी ती मिटींग घेतली. आमी घेतल्या पण आमी ठरयलां की जे वॉल आसा आमी ऑलरेडी आमच्या चीफ ऑफिसरान बरें काम केल्लेलें आसा की थंयसरलो ट्राफीक रिपोर्ट हाडलेलो आसा वेदर इट इज एक्सिडेंटल झोन काय कितें. आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे तो एकदम म्हणजे डेंजरस वॉल आसा. तेजेर इमिजिएट एक्शन घेवपाचें म्हणून फूल कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलेलें आसा. चेअरपर्सनांनी चीफ ऑफिसर सांगलेलें आसा की तुमी ते जाता तितले बेगीन तुमी ते वॉल कंपाऊंड वॉल मोडपाचें. नोटीस धाडपाक दिता. इल्लिगल आहा पळय ताका नोटीस धाडपाकूच अशें ना. आमी थंयला की फूल डिसिजन घेतला की तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय. सेकंडली जो मेजर पॉयंट आसलो म्हणटा पळय गोवा शिपयार्ड. जे गोवा शिपयार्डान आमी लास्ट सुद्दां कावन्सिल मिटींग आमी रेजोल्युशन घेतलेलें. हांव उलयलो हांव डॅम अगेन्स्ट आहा गोवा शिपयार्डाचे. जे त्या प्रमाणे ते करता पळय ते आमच्या वास्कोकारांक ते रॉंग करतात. आयज तेंच्यांनी एक बिल्डींग बांदलेली पार्ट ऑक्युपन्सी ताका दिल्लेली आनी कंप्लीशन जाल्या पण ताका मागीर ते कंपाऊंड वॉल भितर आयज खबर आसा ते बॉटल नॅक आसा ती ते एक्सिडेंट जावपाक कितले लोक मेल्लेले आसा एक्सिडेंट जावन. सो ते वॉल कंपाऊंड वॉल काडिनासतना ते फुडलें काम चालू आसा. आयज तुमी वचून पळोवंक शकता वयर तेजे रूफ पण येदे व्हडले चॅनल तेजे वयर येयल्लेले आसा आनी काम चालू आसा. आनी ऑक्युपन्सी दिनासतना ते भितर ऑपरेशन करता भितर काम चालू आसा. सो तेंय आमी आनी चीफ ऑफिसर इमिजिएट तेजे वचून इन्स्पेक्शन करपाचें आनी स्टॉपेज नोटीस धाडपाक जाय म्हणून. आमी खंयसरले आमकां एक डिफेन्स हितून पडटा किंवा नेवल हितून पडटा किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट पडटा तेचेर आमकां वचपाचें ना. ते बरेंच काम करता. आमी तेजें ऑब्जेक्शनूय हाडपाक ना. म्हणजे कितें आहा पळय तुमी कायद्यान करा. जेन्ना कायदो पळयता पळय तेन्ना ते समज आमच्या गोंयकारांक समज काय कन्सिडर करिना जाल्यार आमी तांकां कित्याक कन्सिडर करपाक जाय. आयज MPA सुद्दां MPA चेअरमॅन एक कर्टसी ना ताका आमच्या चेअरपर्सनाक फोन करून कितें जालां काय एमिकेबली सॉर्ट आउट करपा लागून प्रॉब्लम. आयज आमी रस्ता रोको गेलो मोर्चा हाडलेलो आसा. आमी एजिटेशन केल्लेलें आसा. कलेक्टराक दिल्लेलें आसा. आयज आमकां अशी पाळी येयलेली काय म्युन्सिपल कावन्सिलरांक रेजोल्युशन घेवचें पडलें चेअरपर्सनाक की तेंचेर एक्शन घेवपा लागून. हे मेजर इशू आसलेले आयज तेचेर आमकां आमी समपणे एक्शन घेतलेलें आसा. हावसिंग बोर्डाचे आयज आमचे मिनिट्स हे आसलेले आनी तेचेर आमी मिनिट्साचेर NOC तेंच्यांनी मागलेली बाबा ते रेगुलायज करपाचे आनी आमी NOC रेगुलायज करपाक आमी दिल्या. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमची मिटींग जाली जेन्ना हावसिंग बोर्ड कमिटी आसली आनी वी हॅड कॉल्ड PDA ऑल्सो आनी म्युन्सिपालिटी आसलेली. PDAन ग्रीन सिग्नल दिलो आनी हावसिंग बोर्डान इश्यू आसलो आमचे कडेन बाबा आमचे परमिशन जाय म्हणून आनी आमी इनमसली सगळे 25 कावन्सिलरांनी NOC दिल्या फॉर रेगुलायज करपाची म्हणून सगळ्यांची घरां. आनी येयल्लो तो बाबा लेकाचो पॉयंट आसलो कितें ती लेक आमची क्लीन जायना. ती क्लीन जायना म्हणून व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आनी सरान ते सेकंड फेजाचें काम आसलेलें तें करपाक ती NOC मागलेली. ती NOC आमी दिल्लेली आसा. सेकंड थिंग फॅब्रिका जी चर्च आसा प्रॉपर्टी म्हणून तेंच्यांनी आमचे कडेन ती 3 शॉपां मागलेली. ती एड्युकेशन पर्पजा खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन मागलेली आनी आमी डिसायड केलें ती तांकां दिवची म्हणून. तेच्या पयलीं आमी बसोन आमी उलयतले परत आमच्या एडवोकेटाक मेळोन आनी ते कितें आहा तेचो शोसमूक लायतले. आनी ऑलरेडी आमी मोविन सरान सांगलां ती तर लेक तर तुमकां करपाक जायना क्लीन करपाक जायना जाल्यार आमी खंयच्या पार्टीक दिवपाचे आयदर गोवा शिपयार्ड नाल्यार आनीक कोण आसा जाल्यार तांकां हें दिवपाचें आनी तेची देखभाल तेंच्यांनी करूंक शकता अशी करुया म्हणून. MPTचो गेटीचो इश्यू आतां म्हयनोभर जालो आनी जे दिसा आमकां आमचें इनॉग्रेशन जालें ब्रिजाचें आनी नेक्स्ट डे आमकां फोन येयलो बाबा थंय इनलिगली कंपाऊंड आनी गेट येता म्हणून. आनी आमी इमिजिएटली हांव त्या सायटीचेर गेलो आनी त्या सायटीचेर वॉर्ड कावन्सिलर दिपकूय पावलो आनी हांवें थंयसर तें काम स्टॉप केलें. स्टॉप करतकूच हांवें त्या कॉन्ट्रॅक्टर सांगलें. तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो आपणाक MPTन सांगलां म्हणून. हांवें म्हणलें बंद कर आनी त्या ऑफिसराक आपय म्हणून. आनी त्या ऑफिसराचो हांवें नंबर घेतलो. तो नंबर घेवन हांवें जेन्ना ऑफिसराक कॉल केलो तो हांगा येवपाक तेणी इन्कार केला आनी आपूण येना म्हणून पावलो. हांवें म्हणलें तो येना कित्याक येना म्हणलें तूं इनलिगल कशें काम करता तें आपणाक तूं सांगना म्हणलें तुमची जे गाडये सायडीक घातले ते इनलिगल अशें तो उलयलो. म्हणल्यार इतलो रुटली उलयलो कित्याक तें आमकां आवडोंकूय ना आनी आमच्या कावन्सिलराकूय आवडोंक ना. पूण तेणी आमकां सॉरी मागचें म्हणून आमी ती मागणी केली. तेच्या मागीर कांयच जावंक ना. मागीर आमी कलेक्टराकूय विचारलें आनी कलेक्टरान तांकां लेटर केलें आनी त्या लेटराचेर काल ताका तेचो आन्सर दिला म्हणटा. इवन ट्रॅफिकाचोय थंयसर प्रॉब्लम आसा. विज्युअल म्हटल्यार आतां लोक केन्ना थंयसर पास जाता तेन्ना एकामेकाक दिसना गाडयो म्हणून तेचो इश्यू आसा ऑलरेडी. आनी आमी कावन्सिलान घेतला इश्यू कित्याक बाबा तांकां लेटर करचें आनी ते आमी डेमोलिश करचें म्हणून सगळ्या 25 कावन्सिलरांनी हें सांगलां कित्याक तेणी रोडाचेर ते दुरीग बांदला म्हणून. न्हू क्रिमेटोरियम म्हणजे कित्याक चडसो वास्कोचो प्रॉब्लम आसलो. फाटीं आमकां न्यूज येयल्लो बाबा
रातचे 10-12 नंतर पासून बॉडी लासयता म्हणून, पूण एक्चुअली ते इनलिगल. कित्याक आमचो प्रोसिजर आसा, कित्याक ती तो जो मनीस डेड जाला त्याची डेथ सर्टिफिकेट आमच्या गॅरेजीन दिवन आमी स्टॅम्प मारता. आमी जेन्ना स्टॅम्प मारता तेन्नाच त्या मनशान थंय क्रिमेटोरियमांत भितर वचून ताका लासोवचो. अशें आतां आयकून येयला बा विथआउट इन्फॉर्मेशन हें आमचो स्टॅम्प नासतना पासून बॉडी लासयता, मोस्टली सड्याच्या भागाचेर. आमी तो आतां रजिस्टरूय मागयला आनी हेनफोर्थ जो कोण कॅरटेकर आसा ताका आपोवन आमी स्ट्रिक्टली सांगतले विथआउट तर खंयची बॉडी लासली आनी घेतलो जाल्यार आमी वील टेक द एक्शन. कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें तुमचें कितें? आनी इवन हांवें सांगलां बाबा रातचे कोण तर मेलो आनी थोड्या कशें हिंदू धर्मान कशें आहा बॉडी दवरना थोडे जाण म्हणून रातचेच करता, जाल्यार हांवें सांगलां बाबा जो वॉर्ड कावन्सिलर आसा ताका फोन मारून तुमी कन्सर्न करून ती बॉडी तुमी लासूंक शकता. इवन तो दाबोले पासून आसा जाल्यार थंयसरलो पंच जाल्यार सरपंचा पासून फोन मारलो आमकां जाल्यार आमी तेचे कन्सर्न करून ती बॉडी आमी लासूंक शकता. पूण विथआउट एनी कन्फर्मेशन तो कोणा बेवारशी कसो तो लासोवपाक आमी दिवपाना.